नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 19 फेब्रुवारी सावन 22 तारखेर बजेट मांडवी पुलाचे उक्तावण ऑगस्टान कन्व्हेन्शन सेंटराची बुनियाद आपयला प्रधानमंत्र्याक. नाल्लाक पेटलो उजो तेकलो 40 शेतकी मंत्री करता श्रीलंकेसावन नाल इम्पोर्टाच्यो गजाली. भाटकारा कडच्यान थेट नाल्ल उखलपाचो पर्याय. म्हादयचो इशू मिडियान सोडून घाला. चर्चेक तयार म्हणजे उदक दिवपाची तयारी न्ही, मुख्यमंत्री उलयलो. WRD मंत्री म्हणटा म्हादय जिवाळ्याची, गोंयकार मात उदकाक पातीशेर. कायदेशीर आसल्यार बीफ कोणूच आडोवचो ना, सगळे पुलीस थारायतले. कायदेशीर बीफ आडायतल्यांचेर कारवाय, मुख्यमंत्री उलयलो. ब्रेस्तारा सावन गोंयान रेग्युलर बीफ सप्लाय. कर्नाटकांतल्यान येवपी बीफाचे स्लॉटर हाऊसाचे कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखयात, ना जाल्यार विरोधाक तयार रावात. एक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. गोवा फॉवर्ड म्हणटा ही दादागिरी. माडेलान कंपनीच्या पॅसेंजर बसीक उजो, बस काबार. वेळ बरो, पॅसेंजर बऱ्यान साल्वार. शॉर्ट सर्किटाचो दुबाव. फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटापा. आणि पेजात अटॅकिंग खेळपी FC गोवा खेळटले खडेगाड डिफेन्सिव्ह जमशेदपूर FC आड. ब्रेस्तारा 11 जानेराक राती 8 फातोड्ड्या मॅच. विधानसभेचे बजेट अधिवेशन 19 फेब्रुवारी 22 तारखेक बजेट आसतले. अधिवेशन 21 मार्च मेरेन आसतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो. तिसरो मांडवी पूल ऑगस्टान उक्तो जावंक शकता. कन्व्हेन्शन सेंटराची बुनियादूय तेन्नाच घालतले. उक्तावणाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक आपयला. सरकार अनुसावन जनमत कौल दीस अस्मिताय दीस म्हूण मडगांवां मनयतलो म्हूण पर्रीकारान सांगला. 19 फेब्रुवारी समन करता. 19 तारखेक गव्हर्नराचें स्पीच जातले. 22 तारखेक बजेट प्रेजेंट जातले फेब्रुवारी. असेंब्ली नॉर्मली 21 मार्च पर्यंत चलतली. तातूंत 15 दीस 2 दीस गव्हर्नर, 3 दीस जनरल बजेट, 15 दीस डिमांड्स. शुक्रारचे कमी कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट्स शुक्रारची आफ्टर प्रायवेट मेंबर जातले. प्रायम मिनिस्टराक हांवें सांगलां की हो पूल जो आसा हो पूल सादारण जून जुलयान काबार जातलो. त्यामुळे ऑगस्ट म्हयन्याच्या आसपास केन्ना तरी तांकां रिक्वेस्ट केला की तांच्यांनी उद्घाटनाक येवचें आनी त्याच वेळार जमता जाल्यार कन्व्हेन्शन सेंटर तें काम ताजें चालू करपाक. दीस आसात बट पूल हो मेन. सो टू वीच इन प्रिंसिपल विथआउट फिक्सिंग अ डेट येवपाचें तांच्यांनी मान्य केलां. हांव म्हणलां ही इन्क्वायर्ड अबाउट मोपा एअरपोर्ट पोजिशन, ही इन्क्वायर्ड अबाउट कन्व्हेन्शन सेंटर, ही इन्क्वायर्ड अबाउट 7-8 मेन इम्पॉर्टंट infrastructural projects which are going on, and in that I told him this aspect. There were certain issues pertaining to Goa which I just flagged it to him. The issues will be raised with Finance Minister. Rajnath Singh, Prime Minister, Party President, Environment Minister, Gadkari आणि सुरेश प्रभू 8 म्हादयचेर वचून हेजी कडेन चर्चा केली. लिगल आसा, तुमची न्हय. तुम्ही जेन्ना म्हारगाय म्हणटा पळय तेन्ना तुमी लक्षांत घेना की 1,50,000 गृह आधार दिता पळय, दॅट इज प्रिसायजली फॉर टेकिंग केअर ऑफ दॅट सो कॉल्ड स्पायक्स. सद्या ना म्हारगाय, पण ताका येदी व्हडली हेडलायन येता. टोमाटां 40ची 60 जाली. तुमी हेडलायन मारता वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑन अ फॅमिली. 40ची 60 20 रुपया धरुया जाली खरीच. तुवें 5 किल टोमाटा वयर खावचो ना म्हयन्याक. 100 रुपया जाले. आय एम गिवींग 1,500 रुपीज म्हारगाये खातीर.
ओपिनियन पोल एक अस्मिताय दीस म्हणून आमी साजरो करपाचो ठरयल्लो. हो निर्णय एक ऐतिहासीक आसा, कारण दीस इज द ओन्ली ओपिनियन पोल, ओन्ली पोल referendum which has been taken in the independent India, and a referendum which actually kept us separate identity. Therefore it has to be recognized and its importance has to be focused. 16 तारखेक आमी मडगांवां कार्यक्रम सेलिब्रेट करतले रवींद्र भवनान. तुमकां विजय सरदेसायान सगळे डिटेल दिला. कितें अनाउन्समेंट करपाची आसली विथ रायडर, आसली म्हणजे हाजो अर्थ आसतली तशी न्हय. तुमी म्हाका विचारता म्हजें अनाउन्समेंट कितें जें आसा तें आसतलेंच किंवा नासतलें हें तुका 16 तारखेरूच कळटलें. नो वन कॅन टेक लॉ इन इट्स हँड. सेम वे इन मॅटर ऑफ पद्मावती ऑल्सो अवर लॉजीक इज व्हेरी क्लियर, बट टेम्पररी समटायम यू हॅव टू डायवर्ट कशें करता रस्तो तूं तशें आसूंक शकता. बट एज ऑफ नाव आय डोंट थिंक देर इज एनी सच इशू. अजून पर्यंत काही एक कोणे रिलीज करता म्हणून येवना. इफ देर इज अ सेन्सर सर्टिफिकेट वी आर नॉट स्टॉपिंग इट फ्रॉम रिलीज. म्हादयचो इशू मिडियान चोडून घाला. सरकारान न्ही म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकर उलयता. चर्चेक तयार आसप म्हणजे उदक दिवंक तयार असो खंय अर्थ जायना. तो आता कर्नाटकान इलेक्शनाक बीजेपीच्या प्रचाराक वचूंक तयार. WRD मंत्री पालयेकर म्हणटा म्हादय गोंयकारांच्या जिवाळ्याची. गोंयकार मात वता वता थंय उदकाक पातीशेर. तांचे काकुटेक कोण ना. मुख्यमंत्री पर्रीकरा मुखार सध्या वता वता थंय म्हादयचो इशू. वता वता थंय म्हादयचेच प्रश्न. सकाळी पणजे नोबेल प्रायज व्याख्यानमाळेचेर एके कार्यावळीक तो आयिल्ले कडेन तेच. It took me a lot of trouble trying to explain that agreeing to talk does not mean agreeing to share. Agreeing to talk is a prior step where in talking you may not agree to share or you may agree to share. That's a secondary. I am not referring to Madhya issue, I am only referring to the concept. The concept was not well logically understood. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांतूय म्हादय थंय ताची ही जाप. आवश्यक ना तो तुम्ही विषय केला. तो म्हजो विशय न्हय, ताजोय विशय न्हय तो, आनी गोंयाचोय विशय न्हय तो. गोंयचे तुमीच आयज बरयता गोंयची फुडली म्हादयची लढाई कोर्टान जातली म्हणून. मागीर ती लढाई कोर्टान ना न्हय. सेम तुम्ही मिनिस्टर फॉर होम अफेअर्साक मेळिल्ली. म्हादयचो विशय हो प्युअरली तुमी तुमच्या न्यूजा खातीर तयार केला. इट इज not an issue for me. I'll go. When they call me, I'll go. कर्नाटक पार्टी बीजेपी पार्टी ने आपको बुलाया तो आप जाने के लिए रेडी? जाने के लिए रेडी नहीं है. मैं जाने वाला हूँ. आपका क्या उसके ऊपर कुछ ये ऑब्जेक्शन है? मैं जाने वाला हूँ. I don't know. That is for them to decide. वो उनको देखना है, मुझे नहीं. But I can effectively campaign in all metro. WRD मंत्र्यान आता म्हादयचेर वेलो सूर लायला. म्हादय खंय गोंयकारांच्या जिव्हाळ्याची, ते खातीर ताची खात्याचेरूय उदक सोडपाची तयारी. प्रश्न गोंयकाराच्या जिव्हाळ्याचो प्रश्न तो. हांगा लोकांक उदक मेळना जाल्यार आमी आमचे कडेन कितें उदकाचो सांठो आसा दिवपाक. खरें म्हणजे ह्यो गोश्टी गोंयकाराच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचो विशय हो. जर आमचे कडेन एकच सोर्स आसा आनी तोच जर सोंपलो जाल्यार आमी कितें करप उदकाचें. तुमची ही ताटर भुमिकेक लागून तुमचे जे खाते आसा WRD ते काडून तुमकां आर्ट एंड कल्चर खातीर दिवपाची अशी तयारी चल्ला अशें आयकता आमी. काडल्यार जाता, पण हांव वदूळत उलयला तुमचे कडेन. कणखर भुमिका जी आसा म्हजी ती केन्ना सोडचो ना आमी, आनी म्हजी पार्टी केन्ना ते सोडपाची ना. हो एक इशू जो आमी ल्हान धरला, त्या इशूचेर न्याय मेळप गोंयकारांक ही अत्यंत गरजेची बाब आसा. दुसरे वटेन उदकाक पातीशेर गोंयकारांची काकूट करूंक मात कोण ना. सोमारा मया पयराच्यो बायलो उदकाक लागून कोळसुल्यो घेवन दिवचले WRD ऑफिसांत पाविल्ल्यो. मंगळारा साश्टीन कामुर्लेचे लोक उदक ना म्हूण PWDच्या ऑफिसाचेर मोर्चा घेवन पावल्यो. आत्र्या पयऱ्यान हो व्याप चालूच.
बोरी वयता क्रॉस करना क्रॉस करना लाईन किती फुडत ती ती ओल्ड झाला ती ओल्ड ओपन आहे ओल्ड झाली म्हणनी 45 इयर्स बिफोर ओल्ड झाली म्हणनी ओल्ड ते सारखी करपाक 8 दीस लागता जाल्यार तूं सांगता पीडब्ल्यूडी घेवन बसल्या तो वयल्यान सांगता ते तुमकां गाडी ना फॉर अ मंथ वी हैव टू वेट फॉर अ मंथ टू गेट ऑन थिंगा तो कोले पाय फुटल थिंगनी मेन लाईनीचे पाय फुटल मोटरसायकल घेवन मोटरसायकल व्हरप जाल्यार डिपार्टमेंट कित्याक जालें हिंगा तुमगे मिनिस्टर सांगता की 24th वॉटर टू गो ऑन तुमकां चीफ मिनिस्टरान एक बारीकशें सांगता तुका एक कॅसिनो बोर्ड काड म्हणले एक टर्म जाली 5 वर्सां दुसरी टर्म जाला अजून तेका जायना तेगे एश्युरन्स म्हणटा काय एश्युरन्स न्ही एश्युरन्स म्हणल्यार फोट तूं म्हाका फोट कितें मारले म्हणटा सांग तेणें म्हाका फोट मारल्या की आपण रोखडें करून दिता म्हण आतां हांवें तेका सांगिलां ते ग्लास आहाय ते मातशें काळ्यान दवर ऑन द स्पॉट कोन्ना जाल्यार म्हणजे मागीर म्हणा फुडें म्हणटा गेले कित्याक आमी आनी पासयेस काडपा नाय हांव 4 फावट बरोवपाचें सांगिल्लें हांवें सांगिल्लें SC सांगिल्लें आज CE को मिटींग दवरल्या CE म्हणजे तापलो जेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां हांकां पयशे नाय पायपा 2 ब्रेको बांदपा हांकां पयशे नाय म्हणल्यार काय ना तो CE तापलो म्हणजे जायकाय पायपलायन आमगे गांवांतल्या वयता मायनींग ट्रक ते तेंगे गांवांतल्या वयता ते आमगे लोकांक मायनींग ट्रक दिनाय खंयचे सांगोटे सांगे लोक आमगे ट्रक दिनाय आमगे ट्रक घालून दिनाय थिंगा कित्याक तेंगे गांवांतल्यान वयता म्हूण हिंग आमगे गांवांतल्यान उदक वयता आनी उदक खंय वयता भोरी शिरोडा वयता हांव हाडयतो हें आमकां उदक नासतना तूं केश कोन थिंग देत काय म्हूण आनी खंयची उदक वताय ते सेलावली पायपलायनी उदक वताय बरें आतां त्यो पायपलायन कित्याक फुट्टाय त्यो एक्स्ट्रा लोड जाताय पोरणे पायप त्यो मुणीन लोड करपाक त्यो एक्स्ट्रा लोड करताय कित्याक मिनिस्टराक शिरोडे वोटर आहाय कोण मिनिस्टराक कोण सोयरे आहाय नाल्यार कोण PWD के मिनिस्टरांगे सोयरे आहाय तांकां दिवपा उदक आनी आमकां त्रास करपाक आमगे पायप फुटली काय ना 3 दीस हांकां सारको करूंक जायना एक दीस ते येताय आनी तेका रोजार करताय बाबा ती जाल्यार पुरो राती आनी रोजार करून जायना जाल्यार मागीर दुसरी दिसा कमेस करताय हें हांव जर हे सवलत ते साठ ना जाल्यार हांव पॉलिटिक्स सोडटां गोंयानूय कितलेशेच गांव आनी लोक अजून उदकाक पातीशेर कर्नाटकाची काकूट करतल्यांनी ताचेरूय मातशी नजर घालची इतलेच हो लोक मागतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.